ढगांच्या गडगडाटासयत बुधवारा सकाळी कारापूर भर लोकवस्तीत एका घराक लागून आशिल्ले लॉन्ड्रीचेर वीज कोसळ्ळी। हे घडणुकेत लॉन्ड्रीतलो फॅन आनी लायटीचे सामान जळ्ळें। नशिबान हेर कांयच वायट घडणूक घडूंक ना। कारापूरच्या भोळवाड्यावयल्या दौलत साकळकर हांच्या घराक तेकून आशिल्ल्या तांचेच लॉन्ड्रीचेर वीज पडली। लॉन्ड्रीक तेकून आशिल्ल्या माडाचेर वीज पडली, उपरांत ती स्लॅबांतल्यान घरात घुसली। वीज कोसळ्ळी तेन्ना व्हडलो स्फोट जालो। नेमके कितें जालें तें पयलीं कळूंक ना, पूण लॉन्ड्रीत आशिल्ले फॅन आनी लायटीचे सामान जळ्ळें। आज सकाळी 5 गडगडटा हांव जागोच आसलो आनी अकस्मात धडम जालें म्हणून हांव उठून अशें वयर जर पळयता जाल्यार हो फॅन जो आसा पळय हे फॅनांतसून सकयल उजो येयलो झप करून। भायर गेलो हांव, भायर पळयता जाल्यार भायर ते लायटीचे हे सगळे फुटून सकयल पडलेले। बेगीन हांवें म्हाजो मेन स्विच उडयलो आनी भायर गेलो। भायर वचून सगळें पळयलें, कांयच दिसना। 20 मिनटांनी वयर जर पळयता जाल्यार भगभगीत वयर उजो पेट्टा स्लॅबाचेर वयर। म्हणजे त्यो वायरी आसलेल्यो पळय त्यो थंय जॉयंट जाले, कितें जालें म्हाका खबर ना, पूण भगभगीत उजो पेटलो। तेच्या उपरांत हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आपयलो, फायर ब्रिगेडीक आपयलो आनी तेंच्यांनी येवन आतां पळय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येयल्या, वायरी काडल्या तेंच्यांनी आनी ते सांगता वीज पडले आनी हें जालां म्हणून। बरें वयर वचून पळय जाल्यार माड म्हाजो हें जाला, एक कवळो सबंद जळ्ळा। आनी कोणाक कितें जावना? ना डॅमेज तशें आनी कांय जावना, फक्त हो फॅन जळ्ळा। आतां हेजी मशिनरी म्हाजी लॉन्ड्रीची मशिनां आसा ती अजून हांवें कांय पळोवंक ना म्हटल्यार लायट ना म्हणटकूच म्हाका ते चालू करून पळोवंक मेळना। लायट येयल्या उपरांत हांव ते पळयतलो आनी मागीर फुडलें कितें जालें। नशीब बरें म्हणून तुमकां कोणाक कितें जावना। म्हाजो एक म्हाज्या फाटल्यान देव आसा म्हणून म्हाका कसलो हें जावंक ना हांगासर, कुस्कूट सुद्दां कसलो त्रास जावंक ना। गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूरच्यान तुकाराम सावंत।